सोमार 25 माय 2024 सायबीण पुवीत सुबेची आवय मुखेल बोल उपरांत शिसांक म्हणले, ही तुजी आवय नियाळाक आदार. आवय विसरत दुदा बाळाक पोरो घालीत कुसव्या फळाक, पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय, कोदींच केन्नाच विसरचो नाय. अशें आमी गायनाच्या झेल्यांतले गायन जायते पावटी गायलां आनी गायतात. आनी आयज अशेंच आमकां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 19व्या ओवेसवरांत 27वे बोलींत मेळटा. शिसांक जेजू आवय दिता. खरेंच जेजूक एकूच माय मारिया आसली आनी तिवूय काडून आपल्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक दिता. आमची संवसारी आवय आमकां विसरत, पूण आमची माय मारिया आमकां साणिना. माय मारिया जेजूचें दूख काळजांत आसून पर्यान शिसां बरोबर मागणें कोत्ताली म्हूण आमी धर्मदुतांच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत पळयलां. आयमोरेचें रोजार करून आनी तेर्साचें कोण नियाळून आमी मारये बरोबर जेजूचो जोल्म, कोश्ट, मरण, पुनर्जिवंतपण आनी जेजून केल्लें उजवाडीत बरेपण समोरमतांव. मारिया आमची माय सदांच आमचे पासत विनंती कोत्ता, सायबीण माय, जेजूची आवय, आतां म्हजी आवय, आमच्या आकांताक पाव. बरे तरेन आनी शिताबेन आमच्या कुटुंबीक आनी भौशीक तेर्सांत वांटो घेवया. म्हजो थाराव. दर सकाळीं फुडें उठोन मारयेचो आदार मागून दिसाक सुरवात कोत्तोलें.